कलांगुटे बेकायदेशीर स्पांचेर थळाव्या पंचायतीन आणि पुलिसांनी संयुक्त कारवाय करीत 6 स्पा सील केले। हे सगळे स्पा कसलेच वैध परवाने नासतना चलतले। ह्यान फुडें कलांगूट पंचायत खंय आता नव्या स्पांक परवाने दिवचे ना म्हणून सरपंच जोसेफ सिक्वेरान सांगले। काल जाले 3-4 दीस जाले वचून रेड मारल्या। आमकां थोडी चेडवाय मेवली भितर। वी आस्क्ड द पुलिस प्रोटेक्शन एज पर द प्रोविजन ऑफ द सम लॉज आणि तेणेन आमकां प्रोटेक्शन दिले आणि आमी वचून 1-2-3 जाणांचे सील मारले। आणि आता कितें जालें खूप टाइम तेंचे बंद दवरूंक जायना। वी हॅव आस्क्ड फॉर affidavit and they have given an affidavit that they will not operate this thing spas there and that now further action is with the police. आम्ही त्यांना लेटर केल्या with the affidavit पुलिसेक दिल्या। ऑलमोस्ट कितले बंद झाले सर? आता मरे सुमार 8 कितें जाल्या। 8 बंद 7 ना सॉरी 6 जाणांक मारून आता फुडें आनीक थोडे दीस आता आनी थोड्या दिसांनी आमी स्टार्ट करता। आमी परतून हे करतले बिकॉज प्रॉब्लेम कितें आसा हांगासर आमकां हायकोर्टाची ऑर्डर येयल्या त्यो पळोवंक जाय। आमी हाऊस टू हाऊस और शॉप टू शॉप आमी सर्वे करूंक जाय आणि ते आमी कंप्लायन्स रिपोर्ट हायकोर्टाक दिवंक जाय। सो ते आहा आमकां। सो खूप अडचणी